मयाच्या तळाच्या धडेर आशिल्ली बांदाची दुरुस्ती करून तो घटमूट करतात. ताका लागून फाटल्या 15 दिसांच्यान तळावयलो रस्तो येरादारीक बंद आशिल्लो. ताका लागून ह्या रस्त्यावयल्यान सदांच यो वच करपी वाहन चालकांक दुसऱ्या रस्त्यावयल्यान यो वच करचें पडटालें. मात आतां हो रस्तो फकत 2 आनी 4 व्हिलर वाहनांक येरादारी खातीर उक्तो केला. मजगतीं बांदाचें काम अजून सुरू आशिल्ल्यान वाहन चालकांनी काळजी घेवची, असो उलो आमदार प्रवीण शेट हाणें मारला. मय तलावाचेर जे WRD खात्याच्या अंतर्गत जे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद आणि रिप्लेसमेंट ऑफ स्लूइस गेट आणि इतर काम ज्या कामा खातीर जो प्रोजेक्ट चालू आसलो आणि ताका लागून 20 मे पर्यंत हो रस्तो पुराय पब्लिका खातीर बंद केल्लो. ती 20 मेची तारीख सोंपोवन म्हणजे आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी हें काम पुराय केल्लें आहा. तात्पुरतो हो रस्तो आतां पब्लिकाक ओपन जातलो खरो, पण जो येरादारी करता त्या पब्लिका कडेन रिक्वेस्ट आहा की अजून पुराय काम कंप्लीट जावंक ना, तरी पण जी वाहनाची गती आहा ती एकदम कमी दवरून हांगासून प्रवास करचो, जेणे करून जी गैरसोय जाताली आमचे चोडण वासीय, नार्वे वासीय किंवा इतर लोक जे पणजे वयताले चोडण फेरी त्या लोकांची सोय आतां परत येयल्ली आसा. जे स्ट्रेंथनिंग काम आमी पळयता, ज्या बांदाचें स्ट्रेंथनिंग काम चालू आहा तें काम तशेंच चालू उरतलें, जेणे करून हे जे काम करपाक लागून मशिनरी हांगासर येतली, वेगवेगळे मिक्सर आसतले किंवा मशिनां आसतली, त्या कामा खातीर ही थोडीशी गैरसोय ही चालू उरतली. पण हेवी वेहिकल हांगासून न व्हरता जे 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर्स जे आहा तेंच्यांनी पास करपाक कांय हरकत ना. जी रोडाची बंदी आसली ही बंदी 20 मे पासून सोंपलेली आहा. तेन्ना जे कोण ट्रेसपासर आसा हांगासून वचपी आहा, ट्रॅव्हलर्स आहा, तेंच्यांनी वचपाक हरकत ना. पण एक सावधगिरी बाळगची. जे काम चालू आहा WRD खात्याचें, ह्या काम चालू आसतना खंय तरी गाडी वेवस्थीत चलयता आसतना स्पीड कमी करून आनी जे रेलिंग्स हांगासर पूर्ण जाल्ले ना, काही रेलिंग्स हांगा तोडलेले आसा, कारण मशिनां देंवोवपाक लागून हांगासर तोडून देंवल्ली आहा मशिनां. पुराय काम जाल्या नंतर परत नवीन बांदपाचें काम चालू जातलें. ही लोकांक सूचना दिवपाक लागून आयज हो प्रसार माध्यमांतून हें कळयलें. थँक्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.